हां भायल्यान कुरकुरीची बित्ता वयल्यान सॉफ्ट जावन आशिल्लें आमगेलें हुनू हुनूची फण्णाचें दोड्डक हांगा रेडी जाल्ला सोये दोड्डक. नमस्कारो आमकां आमची गेल्यांक जीव नारलो म्हळ्यार पळय वल्ले नारलो म्हणटाची तसल नारळ पळयल कुडले विंगड विंगड खाण रंदई पुरो आठवता. शेवई पनपोळो बेळ्ळप्प वलवल तशी विंगड विंगड नमुन्याचे आयटम जीव नारळ घालून केल्या रे भारी रुची. तशी अशी एक जीव नारलो नारळ काडलो आमगे ते हो जीव नारळ पळयल कुडले मिगेल बामणाक कुरकुरी जावन आशिल्ले फण्णाचे सोये पोळ कर गो म्हूण सांगचे. तशें आज हांव करतस पळया कशें करचें म्हणून. हाका जावका तिंबयलोलो सुरय तांदूळ एक 4-5 घंटे तिंबोचो आनी सोय चडती सोय कितली सोय घालता तितली रुची जेती आनी मीठ आनी ससम. हाका नांवां सोये दोड्डक नवें ते देखून कितले सोय घाली आतां पळय सुरय वांटून काडया आमी. आतां हांव तिंबयलोलो तांदूळ घालता आनी थोडी सोय घालची. हाका जीव नारळाची सोय घाल्यार भारी टेस्ट जेतो हो पोळो. आतां सोय घाल न्हू वांटूया आमी हाका उदक घाल न्हू. पळय खरंच वांटूका गरम म्हळ्यार मुंबय रूल आमची म्हणटा पळय तशी वांटूका हो पोळो. तशी बॅच बाय बॅच करून पीठ वांटून घेवचें. आमगेलें पीठ हांगा रेडी जालां. हाका थोडें उदक धुवन घालचें मस्त पातळ करून नजे पानपोळ्या पिठा तितले चिक्के पानपोळ्या पिठा पशी चिके सुकी जावका. पीठ रेडी जालां. मीठ वाट्टीतना घालना हांवें. आतां ह्याक एक फण्ण घाल्यार आमगेलें पोळ्या पीठ रेडी जाता. फण्णाक नारळेल तेल जावका एक 2 चमचे नारळेल तेल हून करचें आनी ताका एक 1.5 चमचे भर सासम घालचें. विंगड कसले घालचें ना. हे सासम पटपटेल कुडले काण पिट्टा घालचें. आतां हाका ते चडती घालेले ते सोये परंबोळू प्लस हे नारळेल तेलांक घालेले ते फण्ण घालेले सासम आसा पळय तेल्लाचे न्ही ते सासमाचे परंबोळ म्हणटा नाका एक नमनेचे विंगड नमने टेस्ट घम घम परंबोळ येता पिट्टाकची. आतां न्ही आमी पोळ काडया. पोळ काडतना तशीची कायल तापयल कुडले थोडे नारळेल तेल तेज सारोका आनी आतां एक दवल पीठ काण घालयात. पीठ घालतना पळयाची पानपोळशी घालचें जाल्यार आमगेलें पीठ तितलें पातळ ना देखून चिक्की दाट शिरप तो पोळो सुरली सुरली पडटा. आतां उज्जो सान कोन्न घेवच्यो आनी धांकून दवरची. 1 निमिश भितर शिजता. शिजलो कुडलो हो पोळो हो गूर निकळाचो. निकळाच्या कांय मस्त कश्ट म्हूण जायना. आतां रेडी जाता आमगेलें पोळ पळय भायल्यान कुरकुरी आसा तशी खावच्या तितलो हो परंबळ न्ही भारी लायक जाता. रेडी जाल्लो पोळो हें आतां फण्णाचें हें दोडका वयरी लायक गरकडे केल्लेले लोणी घालून खावच्याक भारी टेस्ट. तशी असलोच एक फण्णा पोळो विंगड एक उकड तांदूळ घालून केल्लो एक आसा तें ताजी लिंक हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सांत घालता. असल सिंपल रेसिपीस म्हगेल्या चॅनला भितर हांव मस्त घालता. तुमकां इश्ट जालें म्हूण जाल्यार लायक शेअर कमेंट कराची आनी म्हगेल्या नव्या रेसिपीसाक बेल आयकॉन ओतविल्यार तुमकां नोटिफिकेशन्स येता. सगळ्यांक नमस्कार.